माय मोगोचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वे हेडलायन्स. कळंगुटे उमथली टुरिस्ट बोट एकल्याचो बळी. दर्यादेगांनी आनी घटमूट करात सुरक्षा, मागला काँग्रेसीन. नाल्लान फोंडे वाडयलो भाव, पावलो 50 रुपयांचेर. विक्रेते म्हणटात कोताक येना, गिरायकां म्हणटात सरकारान दिवच्या म्हारगायेचेर लक्ष. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. विरोधी पक्षाचो एकवट इबाडपाक शकता अशें नाट्यमय मोडण घेवन आम आदमी पक्षान इंडिया आघाडीक अल्टिमेटम जारी केला. काँग्रेसीन आपलो दिल्ली फुडारी अजय माकना आड 24 वरां भितर कारवाय करची, नाजाल्यार युतींतल्यान भायर सरचें आपान मागला. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या कांय सप्तकां आदीं हो संघर्श सुरू जाला. आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंग आणि दिल्लीची मुख्यमंत्री आतिशीन काँग्रेसीचेर खर हल्लो केल्ल्यान अजय माकनान हालींच आपाच्या अरविंद केजरीवालाचेर देशद्रोही आशिल्ल्याचो आरोप केल्लो. कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है. ये बिल्कुल साफ हो गया है. कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है. मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए. लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है. दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई. क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई. लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रही है. तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है. कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही. आप इसकी समीक्षा कीजिए. ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है. संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं. अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें. विधानसभा वेंचणुकेक फकत सप्तकां उरिल्ल्यान हो संघर्ष म्हत्वाच्या वेळार जाता. तांचे यत्न उणे करपा खातीर काँग्रेसीन भाजप कडेन युती केल्या असो आरोप आप करता. असो आरोप काँग्रेस स्पष्टपणान न्हयकारता. दिल्लीच्या राजकीय मळार दाव चड आसूंक शकलो ना. विधानसभा वेंचणुकेक फकत सप्तक उरिल्ले आसतना आप आनी काँग्रेसी मदले हे फटीचो परिणाम राजधानीच्या पयलीं खूब पयस जावपाक शकता. इंडिया गट एकठांय उरतलो काय व्हड राजकीय फेरणुकेची ही सुरवात. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर. कळंगुटे बोट बुडून एकल्याक जलसमाधी मेळ्ळी. बोट बुडपाचे घडणुके उपरांत काँग्रेसीन सरकाराक उजरावन काडला. दर्यादेग वाठारांत सुरक्षितताय आनीक घटमूट करात, काँग्रेसीन मागला. गोंय पर्यटनाक फामाद. संवसारभरच्यान खाची कोनशाकच्यान लोक गोंयांत वेकेशनाक येतात. पूण आतां गोंय पर्यटनाचो डावनफॉल जाता वय हे आमी न्ही, डेटा सांगता. काँग्रेसीचो विवेक डिसिल्वान सांगले. देखीक कळंगूटची भिरांकूळ घडणूक. कळंगुटे डबल लोडेड बोट दर्यांत उमटली. एकल्याचो बळी गेलो. पर्यटन खातें, बंदर कप्तान खातें आनी हेर संबंदीत खात्यांची हलगर्जीपणां दिसून येयली. टॅक्स वाडयतात तशी लोकांची जतनाय घेयात. काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन सरकार आनी संबंदीत खात्यांची हलगर्जीपणाचेर टिका केली. I want to ask the captain of ports
who authorizes the operation of these boats, and the concerned departments, including the tourism department, what kind of measures are you taking to ensure that these pleasure boats or boat rides, thrill rides, whatever they are providing, कालचो इन्सिडंट हो घडला कित्याक खातीर कारण हितून जे कोस्टल आसात कोस्टल पुलीस कॅप्टन ऑफ पोर्ट आणि टुरिझम हेंचो तिगांचो ताळमेळ ना आतां कॅप्टन ऑफ पोर्ट हे टुरिझम मिनिस्ट्री आहा जे टुरिझम डिपार्टमेंट आहा तेजें काम कितें आपल्याक जी सावन सुविधा दिल्या म्हणजे कोस्टल पुलीस दिल्यात बाकीचे पुलीस दिल्यात जे लायफ गार्ड आहात जावं आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट आहा एका ताळमेळ करून तेणी ते घेवंक जाय कारण जेन्ना पीक सिजन आसता तेन्ना हे पळोवपाची आयज गरज आसा पूण आयज आमी कितें पळयता की ते कोस्टल पुलिसांक ते पडलेलेच ना कॅप्टन ऑफ पोर्ट जाल्यार न्हिल्लेलो आसा सारको कळ्ळें ताका कॅप्टन ऑफ पोर्टाक ते कॅझिनोचे आनी बाकीचे हप्ते मेळटा पळय ते घेवन बसलेलो आसा आता आमी एक डावनफॉल पळयता हे आमी म्हणना हे डेटा म्हणटा हे ऑनलायन तुमी रिव्यू पळोवंक गेल्यार जाल्यार ते सांगता हे ब्लॉगर कल्चर दॅट इज स्टार्टेड सो समवेर दे आर टार्निशिंग द इमेज ऑफ गोवा आनी ऑनली इन्सिडंट्स जेन्ना घडटा तेन्ना हांकां एक मसालो मेवता उलोवपाक सो दीस शूड नॉट हॅपन म्हळ्यार वॉट हॅपन्स आफ्टर दीस म्हळ्यार ते इन्सिडंट घडोवन ताका एक कंपेन्सेशन मेळप आनी खंय तरी चूक जावन आतां बदल करप हे प्रयत्न इन्सिडंट जावच्या पयलीं जावंक जाल्ले म्हाका दिसता आय वूड एन्टायरली ब्लेम एवरी ऑफिशियल एवरी डिपार्टमेंट दॅट इज कनेक्टेड इन रिसिवींग पेमेंट्स म्हणल्यार तुमी टॅक्सां लायता आनी परमिशनां लायता पळय यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिवींग अ ट्युरिस्ट अ गूड ट्युरिझम अपियरन्स अ गूड ट्युरिझम फील खंय तरी आमचे डिपार्टमेंट आहा पळय तेंचे ऑफिशियल्स तेंचो हेतू खंय तरी चेंज जाला ऑर दे आर मिसगायडेड ऑर दे आर गोईंग इन अ डिफरंट एंगल मे बी दे हॅविंग सम वेस्टेड इंट्रस्ट दॅट इज वाय दे आर नॉट पेईंग अटेन्शन टू द की इश्यूज तूं पळयत जाल्यार आख्खे ट्युरिझम बेल्टार तुका डान्स बाज इश्यू आसा बेगर्स इश्यू आसा टाउट्स जाल्यार ते सोदांत दॅट इज टाउट्स म्हणटा पळय ते केन्नाच काबार जायना कित्याक काबार जायना हो प्रश्न पडटा मेन मुद्दो सगळ्यांक इश्यू खबर आहा मात ते इश्यूचो सुटावो आयज पासून कित्याक येना हें आमकां अजून कळना गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उठ्ठा बसता जेचो वापर जाता तो नाल्ल गोंयांत भाव वाडत रावला. 15 रुपयांचे तर दिसच गेले. दिवचले फाटोफाट आयज फोंड्या लोकांक 40 रुपयांचे नाल्ल घेवपाची पाळी येयली. 50चेर खरेपणी नाल्ल पावला पूण 50क गिरायक ना. फोंड्या फाटल्या 2 सप्तकाच्यान हो देखाव पळोवपाक मेळटा. सरकारान नाल्लाचेर नियंत्रण हाडचें लोक मागपाक लागल्यात. फाटल्या 2 सप्तकां सावन फोंड्या नाल्लाचे दर अचकीत वाडल्यात. नाल्ल हो दिसपट्टो जिणेंतलो सगळ्यांत गरजेचो जिनस आशिल्ल्यान 50 रुपयांचेर पावलो तरी नाइलाजान लोक घेवपाक मजबूर जातात. 20, 25, 30, 35 करत आतां तो 50चेर पावला. अर्थात आकारा प्रमाण रेट पूण ह्या फुडें कोणाकोणाच्या हातांत नाल्ल दवरपाची पाळी येता तें पळोवपाचें. फोणेचे नली सांगता 50चेर पावला पूण कोण म्हणना. मोठा 50 परवडटा हो नाल कित्याक जाय आतां गोंयकारांक नाल्लाचो शिवाय जायना. आतां तुमी नाल्ल विकताक घेवन विकताले हांव मातशें सवाय आशिल्ली म्हणून तेन्ना ते दिसांनी दिसांनी मेळून जातात न्हू मोठे आतां जायना न्हू रे. आतां 50 कोणी घेना. 50 कोण घेना. नाल्लाच्या वाडट्या दरांचे कारण सरकारान सोदून काडपाक जाय अशें समाज वावुरपी किसन नायकान सांगलें. मोबायल टॉवर, उटंगराचो पावस, हवामानात बदल
किटकांचो हल्लो हाका लागून उत्पन्न उणें जावं येता अशें ताणें सांगलें. जाल्यार गुरुदास नायकान नाल्लाचें पोट वेवस्थीत भरलें ना जाल्यार तो जीव आवळून धरता हाचेर रजाव दिलें. आयकात दोगांकय. म्हणून पावसान जायते लोकांचे माड मेले, खुबशे माड मेले आनी माडांक आयज टॉवर बिवर जाल्ल्या कारणान लोक म्हणटा की नाल्ल सारके माडांक जायना म्हणून. जाले बारीक नाल्ल जाता आनी खुबशे लोकांचे माड मरता. तितून आयज म्हारगाय इतली वाडलेली आहा आनी तशेंच नाल्ल आयज 10च्या जाग्यार 20 जाले, 20चे 30, 30चे आयज 50 नाल्ल पावले आसा. आयज आमच्या हिंदू धर्मान खंयचेय जर पुजा करतले जाल्यार हो नाल्ल हो गरजेचो. हो नाल्ल आमकां सगळे कामाक लागता, जेवणाक तसो जेवाक सगळे कामाक आमकां होटी जर पडटलो जेवण जाल्यार हो नाल्लूच लागता. आयज नाल्ल इतलो वाडलेलो आहा, सरकारान चडांत चड ह्या नाल्लांचेर लक्ष घालपाक जाय. बाबा नाल्ल कित्याक वाडला, नाजाल्यार गव्हर्मेंटान तरी लोकांक एग्रिकल्चरान नाल्ल सवाय दरेन दिवचो. कित्याक तेंचे कडेन उपलब्ध नाल्ल आसा भरपूर, एग्रिकल्चराची भागाय जायती आसा. त्या कारणान आयज ही म्हारगाय खूब वाडलेली आसा. आयज जर एकाचे कांदो सुद्दां घेतलो जाल्यार गिरार 300 400 वयर पावल्ले आसा. तशेंच आयज तेल पाम तेल 90 रुपयाची पिशवी आयली, आयज 140 रुपया जाल्ले आहा. आयज अशें दिसता की लोकांची जगपाची परिस्थिती ना. ह्या कारणान सरकारान ह्या चडांत चड ह्या कडधान्याचेर लक्ष दिवचें. नाजाल्यार लोक अशे ही म्हारगाय वाडून अशे लोक उपाशी रावन लोक ताका मरतले. लोकांक तितलो आयज इन्कम सुद्दां ना. जर एक 5 नाल्ल घेतलो जाल्यार तेजे जाता 250 रुपया. कितली लोकांची परिस्थिती ना. आयज एका घरान जर हुमण करतले जाल्यार आनी भाजी करतले जाल्यार तांकां डेली 2 नाल्ल लागता. आयज अशें लागले नाल्ल लोकांची परिस्थिती सारकी बिगड आहा. हेजेर सरकारान चडांत चड लक्ष दिवचें आनी जे नाल्लाचो दर आसा जे कडधान्य आसा तेजे रेट कमी करचे अशें हांव मागतां. आतां जशी सुपारी करता पळय न्ही, पळय सुपारीची बरी एक प्रमाण आसता. कळ्ळें, ह्या वर्सा एकाद वेळेस कमी जाली ही गोश्ट वेगळी. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हे टावर बिवर आसा पळय न्ही, सगळें प्रदुशण युक्त आनी तेजोय परिणाम थोडे फार जाता. आनी दुसरें आमचें हें आसा पळय कितें तें हें खेती माकड आनी ते लाल चोचेचे ते शेकरे म्हणून आसता तेवूय बीन करून सगळ्यात बिगाड जाल्ल्यान मरे पोरुतुल्ल्यान कमी जालें प्रोडक्शन. अंदूक बरेंच कमी जालें. आनी जे नाल्ल 5-10 रुपया विकताले पळय न्ही ते आज 25-30 रुपया. लोकांक डेंजर तशें न्ही रे, आयुश्य जग म्हटल्यार कठीणशें. आनी ही परिस्थिती आतां केन्ना सुदारतली हें कांयच कळना. पोरू पावसानूय नाल्ल कितें बोणे टायप जालेच. कारण की पावस म्हटल्या उपरांत कितें जाता मरे, आमी म्हणटा पावसा नंतर जर बरें काम केलें आसा जाता काय, पूण तशें जायना तें. पावसाळ्यांत चड पावस पडल्याचो इफेक्ट बीन जालो ना पावस पडल्याचो इफेक्ट जायना. उलट ताका बरेंच न्ही तें, फक्त खडणी घालपाची, बरें काम करीत सावळ बिवळ घालीत जाल्यार जाता तें. आनी एवढे बावडे बारीक नाल्ल बारीक जाला न्ही, सामकें बारीक. हय, चड प्रमाण बारीकूच जालें. आतां एका जर पोटाकूच कांय पडलें नासत जाल्यार नाल्लाचें प्रमाण तशें जातलें. आतां आमी म्हणप कशें सांग पळया, ते हेका लागून जाता तेका लागून. थोडें फार आमचेंय काम आसता, म्हणजे कोण तरी शेतकी आसता तेन्ना थोडें फार तेजो प्रोग्रेस करपाक जाय. आनी लोक कशें आसा हें नाल्लाचें कमी प्रमाण जालें, दुसरे कडेन वयता आनी दुसरें क्रॉप आसलें तरी पळयता. सगळेंच मेंटेन करपाक जाय. कारण की जिवनाक आवश्यक वस्तू ज्यो आसा पळय न्ही रे, त्यो लोकांक मेळोंकूच जाय न्ही रे. आनी नाल्ल तशें जर केलें आसत न्ही, आमकां भायल्यान सुद्दां नाल्ल हाडचें पडटा. आतां भायले सुद्दां नाल्ल येवन सुद्दां तसो काय प्रोग्रेस कांय जायना. कळ्ळें तुका. गोंयचो नाल्ल टेस्टी न्ही. टेस्टी, हय. ते नाल्ल हे वातावरणा लागून हे टेस्टीच आसता गोंयचे. आनी भायले जे आसा पळय टेस्टी नासता. केरळ नाल्ल दाट आसता पूण ताका टेस्ट आसना. ते फक्त शाळेंत पिवपा खातीर उदका खातीरूच ते चडशें म्हत्वाचें आसता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी ओमकार देशप्रभू. पिड्ड्यार रस्ते गोंयची आतां वळख जावन रावल्या. आसगांवांय अशीच परिस्थिती आसली. एकय बस त्या रस्त्यांतल्यान वचनासली. येरादारी करप्यांक भोव त्रास जातालो. बरोच बोळ जाले उपरांत आतां खंय तरी आसगांवकारांक फकत खड्डे मुक्त न्हू तर सुळसुळीत रस्त्यांचें सूख अणभवपाक मेळटलें. संबंदीत खात्यान आसगांवचे रस्ते जाग्यार घातले. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. आसगांवकारांक पिड्ड्यार रस्त्यां खातीर बरेच त्रास सोंसचे पडले.
मे म्हयन्यात अंडरग्राउंड केबलिंग तशेंच उदकाच्या पायपलायनी खातीर हांगासरले रस्ते जे आसा हे खणून दवरिल्ले, पूण रोखडेच ह्या रस्त्याचे डांबरीकरण न जाल्ल्या कारणान थळाव्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडले. हांगासरल्यान खंयचीच जी बस आसा ही यो वच करिनाशिल्ली आनी ह्या वाठारांत कितलेशेच लोक अशे आसा जे बसीन ट्रॅव्हल करता आनी कामाक वता. त्या खातीर थळाव्यांक खुबशे त्रास सोंसचे पडले. 2 व्हिलर म्हण 4 व्हिलर म्हण खंयचीच बस 2 व्हिलर 4 व्हिलर हांगासरल्यान यो वच करिनाशिल्ली. पूण आतां आसगांवकारांचे हे त्रास खंय तरी कमी जाल्ले आसा. दत्तात्रय टेम्पला कडल्यान जो फुडलो रस्तो आसा हो पुराय डांबरीकरण जाल्लो आसा. तशेंच जे इंटरनल रोड आसा कांय दिसा भितरूच जे इंटरनल रस्त्यांचे सुद्धा डांबरीकरण जातले. आसगांवचे रस्ते थळाव्यांक पिडपाक लागिल्ले. एकय बस त्या रस्त्यांतल्यान येरादारी करपाक पळयनासली. ते भायर लोक त्या रस्त्यार गाडयोय चलोवपाक वाजताले. कामाक वचप्यांक आडमेळींक तोंड दिवचें पडटालें. कितल्याशाच तेंपान आसगांवकारांनी आतां सुस्कार घेवं येता. संबंदीत खात्यान हे रस्ते दुरुस्ती करून थळाव्यांक आनी येरादारी करप्यांक एक सुटावो दिलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. ह्या सप्तकात पावस हजेरी लावपाक शकता. फुडल्या 48 वरांत कांय अवघ्या सुवातांनी पावस शिरशिरू येता, हवामान खात्यान म्हटलां. बंगालच्या उपसागरार तयार जाल्लें चक्रीवादळ तेका कारण आसूं येता. चक्रीवादळ सोंपतकच हवामान नितळ उरतलें अशी आस्त आसा. शुक्राराक कुपांनी भरिल्लें वातावरण पळोवपाक मेळटलें, पूण पावसाची शक्यताय उणी आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अशे तरेन थोडे उश्ण आनी दमट परिस्थितीची तयारी करची. दीसभरांत तापमान 32 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाचो अदमास आसा. जाल्यार रातच्या वेळार उण्यांत उणें प्रमाणांत सुमार 22 डिग्री सेल्सियस आसतले. सकाळी आनी सांजे वेळार धुक्याची परिस्थिती आसूं येता. प्रवाशांची दृश्यमानता उणी जावंक शकता. खास करून ह्या वेळार प्रवाशांक सादूरतायेन वाहनां चलोवपाचो सल्लो दिला. तशेंच धुक्याक लागून कुरकुरीत थंडी येतली. ताका लागून स्फूर्तदिणी सुरवात जातली आनी दीस सोंपतलो. ह्या सप्तकात थंड आनी नितळ हवामानाचो अदमास घेतना उदक पिवपाक विसरूं नाकात. शुक्रारा कांय कडेन शिरशिरतलो पावस. फुडले 2 दीस मळबात कांय कडेन कुपांची दाटी. शुक्राराचें तापमान 32 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. दव आनी धुक्या पासून गाडयो चलयतना बाळगूची पडटली सादूरताय. गोंय दर्यादेगेर रावप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.